काँग्रेसीचे आमदार पक्ष सोडून वता म्हणी अफवा सत्ताधारी पक्षानूच तयार केल्या. ह्यो वावड्यो सत्ताधारी पक्ष पसरयता म्हण काँग्रेस पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. So you also believe that rumors are there? It is a rumors created by the ruling party. Oh, you are trying to get all flock together before they disperse. No, if I wanted to get the all flocks together, I would have kept them together. दौड़ता किनारे पे आम्ही ओपन बिंदास बोलता म्हणून. एक प्रश्न असा म्हणजे 2 वर्सां अडेच वर्सां पयले जुलायचे 10 तारखेर तुमचे आमदार गेलेले. आयज जुलायचे 10 तारीख. कशें कितलो कॉन्फिडंट आसा तुमी आयज जुलाय 10 तारखेर वचचे ना म्हणून? 2019 लोक दुसरे आशिल्ले. 2022 जे एमएलए ते दुसरे आशिल्ले. तुमच्या काँग्रेसानूच जाता न्हू तशें दुसरे कडेन पार्टीन जायना तें. जायना. This is the tactics. I mean, BJP, if you see what they have done in Maharashtra, they always don't want opposition. So they are आमचो एफर्ट आसाच. पण तुमच्याच बाबतीत किती रुमर्स जातात, काँग्रेसच्याच बाबतीत किती रुमर्स जातात? काँग्रेसच्या बाबतीत म्हणल्यार आज ॲक्च्युली तूं पळयलें जाल्यार काँग्रेस ही एक ऑपोजिशन पार्टीची बीजेपी फायटी बनली. एवरीबडी टार्गेट काँग्रेस. So you still believe that everybody is together? ऑब्वियसली जावचें ना म्हणटा सर. पयलें मरे Oh, you are trying your best. Correct. 7 जण. I mean, 2 people are on the way. I mean, Laila told her not to come because Michael will come. So she has to come. आनीक विशय म्हणटा पळय तो तुमी जेन्ना गिरीश पयले प्रेसिडेंट आशिल्ले इलेक्शन जावच्या पयले हेणी सगळ्यांनी ओथ घेतले आमी खंय वचना म्हणून. आयज हे ओथ हे सेंसिटी खंय उरली तुमची? लोकांचो विश्वास खंय उरलो? काँग्रेस पक्षान सगळे 37 लोकांनी वोट घेतिल्लो. ओके. अँड बेसिस दॅट पीपल हॅव वोटेड. वी गॉट 11 एमएलए. तातूंतले 8 जाण जे आसा ते नवे आसा आमदार. 3 आमचे सिनियर एमएलए. हांवें परत सांगलां की दीस न्यू फर्स्ट टायम एमएलएज जे आसा पळय दे वील नॉट गो एनीवेअर. आय मीन पोन्ने आहा ते वचोंक शकता. पोन्ने वचपाक म्हणना तुका हांव. बट जी रुमर्स स्प्रेड करता पळय ती एक लोकां मदीं एक फूट घालपाची, लोकां भितर एक मेसेज रॉंग दिवपाची की खंय तरी बाबा हें फुटता. अमित बाब रुमर्स आमकां म्हणटा पूण तूं न्हिदोंक ना दिसता. तुज्या दोळ्या पळयत जाल्यार तूं हेंकां सगळ्याक एकठांय करूंक. 2 दीस जाल्यार बरो ना बाबा. आय एम हॅविंग कोल्ड. सो दॅट्स व्हाय माय आयज तरी पूण तूं त्रास काडटा हेंकां एकठांय दवरपाक. अजूनही असेंब्ली स्ट्रॅटेजी 4 दीस जाय तुमकां असेंब्ली स्टडी करपाक. सो तू सगळ्यांक नोटीस दिता. ओके.